अशें एक दिसता गोंयांत त्या दिसांनी जें कितें चल्लां तें लोकांक विचारनासतना चल्लां कित्याक हें करतात हें कोण कोणाक विचारता आनीक एक दादागिरी जी सरकाराची चल्ल्या की जर तूं आयकना जाल्यार तुजेर सेक्शन 144 जाला आतां हो जो हिंदुत्वाचेर चलता तो सरकार जी दोनूय इंजिनां हिंदुत्वाचेर चलता हे दिसांनी ते सांगतात की सनातन धर्म म्हणटा तो आमी राखूंक जाय सनातन धर्म राखपाचें उलोवपी लोक आतां चवथीच्या वेळार आमकां सेक्शन 144 म्हळ्यार कर्फ्यू लायता कसले हिंदू आसतले ते म्हाका दिसता सगळे गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आसा की 144 लायला चवथीच्या दिसांनी पार्लमेंट सेशन घेतात आतां गणपती देवा परस कोण असो व्हडलो आनी कितें गव्हर्मेंट बिजनेस येदे अर्जंट आनी इम्पॉर्टंट की चवथ पेट्यार करून हो सरकार कितें तरी बुलडोज करूंक सोदता हें म्हाका दिसता सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा हिंदूच्या नांवार जी मतां घेवन हिंदूच्या नांवार जे निवडून येवन आज सनातन धर्म राखपाचें उलयतात तांकां ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक म्हळ्यार मूळ गोंयकारांनी चवथ साजरो करची न्ही अशें दिसता काय म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान इमिजिएटली हें सेक्शन 144 ड्रॉप करपाची गरज आसा जेन्ना गांवांत कसलोय सण नाल्यार फेस्त आसता त्या दिसा कोंकणी एज्युटेशन पसून चलतालें तेन्ना क्रिसमसाच्या वेळार कर्फ्यू नाशिल्लो लोकांनी याद करूंक जाय सो अशें केन्नाच सण गोंयचे सण गोंयची फेस्तां तेन्ना कर्फ्यू लावप हें पयलेंच आयकूंक येता हें सालाजाराच्या टायमार पसून जायना अशें दिसता म्हाका दिसता सो पुर्तुगेजांचे सिंबल काडूंक जाय म्हणटा आमचो सरकार पुर्तुगेजांचो पार्ट 2 वर्जन 2 अशें जाल्लें आहा अशें दिसता आनी नांव घेतात सनातन हिंदू धर्माचें सगळे तेच उलयतात सगळे आज बीजेपीचे उलयतात ते आनी बारीक समाजाचेर सदांच अन्याय जाता तुमकां ते रिजर्वेशन करूंक सोदनात रिजर्वेशन तुमी 24 पयलीं जावपाक जाय म्हणटा कोण सांगता तुका सगळे उतर दितात हें करता ना आमी हांगा धाडटले ताज्या मनान वतले दोनूय इंजिनां तुमची आहा डबल इंजीन सरकार म्हणटा जायना कित्याक तुमकां ते थंयच बसोवंक सोदतात तुमी थंय बसपाचे तुमी तांची बॅनरां लावपाची तांणी थंय सरकार चलोवपाचो आनी चोरपाची हे प्रकल्प हाडपाचे जे लोकांक गांवच्या लोकांक नाकाच हे आज जे गोंयांत चल्लां म्हाका दिसता तुमी चड करून आमी बारीक हिंदू समाजान दोळे उगडे करपाची गरज आसा आनी एकवटान रावपाची गरज आहा तुमकां तुमचे भितर फूट घालपाकूय लोक येतले फूट घालता ते थोड्यो बी टीम आसतात हे सरकाराकूच दुसरे पळवाट दाखोवपी असले आमचे भितरूय बी टिमी आसा हे आमची हुशार गोंयची सुसंस्कृत जनता आनी विचार करूंक जाय तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव कोणाक पॉयंट आवट करूंक सोदता ते अशें सगळे आसतले एकवटान रावात तुमचे चड करून समाजा भितर बरी तरूण पिळगी आतां भायर सरल्या ह्या तरूण पिळगेच्या हातान तुमी तुमची लिडरशीप दिवंक जाय आनी ही लिडरशीपूच जर आयली ती बरे भशेन सरकार कांयच केन्ना दिवचें ना आनी बारीक समाजाक बरे भशेन केन्नाच सरकारान कांय दिवंक ना तुमी झगडूनच तें घेवचें पडटलें आनी हाजे खातीर पयलीं तुमी तशी एज्युटेशनाय केल्ली आहा परती करपाची तयारी तुमी दवरूंक जाय कांय तुमकां हाडून बरें च्या पी दिवन तुमकां चल तुमकां रिजर्वेशन दिवन तुमकां आमदार करुया अशें केन्नाच जावचें ना तें करपा खातीर संघर्श म्हणटा तो करचो पडटलो आनी संघर्शाक तुमी तयारी करात तयारी दवरात आमी तुमचे बरोबर सदां आहा हें म्हजें उतर देव बरें करूं कमिशनाक ऑलरेडी आमी हें केल्लें आसा म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर रखवेज जी आमची संघटना आसा ताजो फावंडर आनी त्याच बरोबर स्पोक्स पर्सन आतां जशें सरान म्हटलां त्या प्रमाणे कशें आसा खबर आसा आज तुम्ही संपूर्ण भारतान पळयात जर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जर कितें करपाचें जर जालें जर जाय पयलो अटॅक कोणाचेर करता संपूर्ण भारतान खंय खंय एसटी लोक आसा मेजॉरिटी आसा एसटी लोकांची
थंयसर त्यांच्या लायव्हलीहूड चलता अशा जागा आसा त्यो एक्वायर करप. गोंयान आता तुम्ही पळयला 8 पदरी 12 पदरी असे रस्ते जागो कोणाच्यो येता आमच्यो. आम्ही तरातार करता त्यो. व्हडले व्हडले हांगासरले मिलिनियर आसा त्यांची भाटां केन्ना एक्वायर केल्ली आयकला तुम्ही? मिलिनियर कोण आहा ते तुमकां खबर आहा गोंयचे. हांवें नांव घेवपाची गरज ना. आयकला केन्ना इतिहासान गोंयच्या? बाबा सरकाराच्या डेव्हलपमेंटा खातीर त्यांची जागा आसा ती बरी आसा म्हणजे सेंट्रल प्लेस दिसलेली आसा त्यांची जागा घेतले आमी आणि बरो प्रोजेक्ट तयार करतले. करता करिना मेळावली कितें जालें? कोण लोक? ट्रायबल लोक. आता ज्याचा उल्लेख झालो आमकां एसटी स्टेटस मेळून कितकी वर्सां जाली? 20 वर्सां. तो तर कैसनाच जल्मी आतोंड गांवकार बाबुसा गांवकार आमचे व्हडले लिडर आम्ही आसा बरोबर हांव आसा बरोबर एसटी स्टेटस मेळपा खातीर आमी वावरले. एसटी करून घेतले आमी. आमचे घटनात्मक हक्क आमकां दिले हे विचारून करता हांव सरकाराक. छाती पडोवन सांगता कितें म्हणून की ते एसटी स्टेटस दिलो तो आमी दिलो म्हणून. कितें दिले तुमी आमकां? आमचे वर्साक आमकां 2000 ते 2500 कोटी येवपाक जाय. मेळटा पयशे ते 300 करोड दवरता आनी ते तुमचे अर्धे पयशे खर्च करिना. सर भितर सदन बॉब मारता हितून असेंब्लीत. हे चल्ला कितें? आमचे फॉरेस्ट रायट एक्ट हे सगळे जे हे आसा आमची एडवायझरी कमिटी म्हणा कितें करता. आयज तुमचें कितें जालां? आतां कितें घेतला? तुमच्या न्हंयचे देगेचेर जर तर हे करपाचो आसा बंधारो घालपाच्या हेका लागून परमिशन घेतला आणि आता सगळे काम चालू जाल्या उपरांत म्हणटा आता आम्ही इन्क्वायरी करतले म्हणून. कसली इन्क्वायरी? दोळ्यान कितें झापडा बांधला तुम्ही? दिसना? अरे हांगासर पंच मेंबर आसा तो त्याच्या दोळ्या समोर जर तर हे जर जाता आसत आमच्या लोकांचेर जर अन्याय जर जाता आसत आम्ही न्याय कोणाकडे मागप? हांगा प्रशासन नावाचें कितें आसा काय ना? हे गोंयान वतात ते चिंतितल्या तुम्ही आमकां. बाळी म्हटलं बाळी तेन्ना आमचे हक्क मागपाक गेले आमच्या दोगा भुरगे मारून उडयले तुम्ही आणि सत्ता आमच्या फुस्तार सत्ता उपभोगली. आमकां कितें दिलें? आता जर तर लोकांनी आवाज उठोवचो न्हू बंद करचो ही लोकशाही आसा. हुकुमशाह ना हांगासर कोण या भारतान. आणि तुमकां जाय जाय तेन्ना तुमच्या मनाक मारता तेन्ना तुम्ही कितें प्रेडिक्ट करता? आमकां येवन बसतले चल लावया 144 कलम उडया आमकां भितर. लोकशाही उरला खंय हांगासर? म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की जो पर्यंत जे कितें थंय तुमच्या गांवांत चल्ला ते जर ते फाटी जर घेना आसत आमी हांगासर दाखोवेत जेंच्यांनी तुमकां एसटी दर्जो मेळोवन दिलो. हांव बाकीच्या आमच्या लिडराचे उलयना कांयच. तेंचो तुमकां पाठिंबो आसतलो काय ना तो. कित्याक जाला कशें आमचे सगळे सत्ते फुडें शाणपण चलना. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता? तुमी बी आशा बी करशा की तुमचे कोण लिडर आसा न्हू आमचे एसटीचे ते तुमच्या फाटल्यान येतले म्हणून. ते पयलीं विचार जाले तांकां. सरकाराक विचार जाले आमच्या कारण ते तेंच्या बरोबर आसा न्ही. तुमच्या बरोबर रावचे काय ना ते? रावचे ना. हे सत्य आसा. नाल्यार उघडपणान तेंच्यांनी येवचे. पाठिंबो मागचो तुमी. आमची युनिटी जाय. युनिटी आमची युनिटी ना म्हणून कोणी म्हटलं? ही आसा ती युनिटी न्ही आता. सो या 2-4 लोकां खातीर आमचे कांय अडचण ना. आमी घटनेन जे आमकां अधिकार दिल्ले आसा ते अधिकार आमचे आमी मागता.
तुम्ही या आदिवासी लोकांक गृहीत धरू नका, ग्रांटेड धरू नका. मागीर आमचें कितेंय जावं, आमचो न्याय हक्क मागतना आमचें कितेंय जावं. आयज आमी एकदम हांगासर पवित्र अशा ठिकाणाचेर तुमी हांगासर आपले हे आसा न्ही, सहवेदना अश्यो व्यक्त करपा खातीर, जो कितें तुमचेर अन्याय जाता खातीर, हे जे आमचे सगळे हे गेल्ल्यात, जेंच्यांनी एका बलिदान दिल्लें आसा, अशा ह्या आझाद मैदानाचें जे स्मारक आसा थंयसर मांडटा, कैफियत मांडटा. तर म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा, काय भिवपाची गरज ना. फुडें पळोवया प्रशासन कशें कितें करता तें. नाजाल्यार ताका वाकोवपाचें. आमचे कडेन लोकशायेन आमकां लोकां कडेन ताकद आसा न्हू. आमी म्हटलां, आतां म्हटलां त्या प्रमाणे आमी आमचो हक्क 24 लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां मागता. पळोवया आमचो कितको. आमचे हे घेवन वता म्हणून सांगताले थंय डेलिगेशन सगळ्याचे, ऑल पार्टी. गेले ना, ग्रांटेड. कसपटा समान, कचऱ्या समान एसटी लोक म्हटल्यार. आमकां उतर दिल्या नंतर म्हाका दिसता 25 फावटी तो दिल्लीक गेलो. कोण? आमच्या गोंयचो प्रमुख. काढले उतर, काढले थंय आमचे कितें जातलें आसा न्ही आमचे बरोबरचें, अशें आसत. सो म्हणजे हें आसा तें हांवें व्यक्त केल्लें आसा. हांव आनी आमची गाकुयत संपूर्ण संघटना, त्याच बरोबर आमच्या बरोबर ज्यो बाकीच्यो संघटना ज्यो आसा आमच्यो एसटीच्यो, त्यो तुमच्या बरोबर आसतल्यो आनी तुमकां न्याय मेळोवंक आम्ही आता इस्वर जाऊया. ओके ओके.